ओसोल्डे केप्यां एका घराचेर धाड घालून पुलिसांनी 14 ते 15 लाखांचो बनावट च्या पावडर जप्त केलो। रेड लेबल आनी ताजमहल च्याची पाकिटां आशिल्ल्यो 109 पोतयो पुलिसांनी जप्त केल्यात। हे घरांतल्यान गांवठी च्या पावडर ब्रँडेड म्हणून पाकिटांनी सील पॅक करताले। पुलिसांनी एकल्या कामगाराक अटक केल्या। केप्यां कोण तरी बनावट च्या विकता म्हूण हिंदुस्तान युनायटेड लिमिटेड कंपनीच्या अधिकाऱ्यान पुलिसेंत कागाळ केल्ली। बनावट च्याचो वेव्हार करपी मनीस हुबळीचो, पुलीस ताका सोदतात। दोन रुमांनी आमकां च्या पावडराची बॅगां जी जावन आसली दुसरे कंपनीची लायक सिल्वर क्लाउड, गार्डन टी, घाटिया इस्टेट ही जवळ जवळ 109 बॅगां आमकां मेळ्ळी आनी प्रत्येक बॅगाचो वालोर जावन आसा जवळ जवळ 3 ते 3.5 हजार। त्या नंतर आमी चॅक केलें जाल्यार आमकां दुसऱ्या एका रुमान मशिनरी मेळ्ळी जी मशिनरी जावन आसा बॅगां फिल करपाची, मागीर ते गमिंग ऑटोमॅटीक गमिंग करप आनी मागीर ते सील करप। आमकां 109 बॅगां मेळ्ळी च्या पावडराची, तेची किंमत जावन आहा जवळ जवळ 3 ते 3.25 लाख। मागीर आमी पॅकींग मटेरियल जर चॅक केलें जाल्यार आमकां भरपूर पॅकींग मटेरियल मेळ्ळें, तेची किंमत जावन आसा जवळ 2 ते 3 लाख। आनी मशिनरी जी ते यूज करता पॅकींग करपाक आनी गमिंग करपाक आनी प्रायज मारपाक, तेचे ते कंपनीच्या मनशा प्रमाणे तो म्हणटा जवळ जवळ 7 ते 8 लाख आसा। सो टोटल वॅल्यू जावन आसा प्रॉपर्टीचो जवळ 14 ते 15 लाख। मागून व्हेल्लें भांगर परत दिलें ना आनी नोकरी दिवपाचें हांयस दाखोवन पयशे घेतले म्हूण आरोपावेल्यान केपेंच्या पुलिसांनी विनू आदिल शेख उर्फ विणा नायक हे बायलेक अटक केल्या। तिच्या आड 4 बायलांनी फटिंगपणां केल्ल्याची कागाळ केल्या। विणाक 3 दीस पुलीस कादेंत दवरपाचो आदेश न्यायालयान दिला। विणा नायक हेणें म्हाजे कडल्यानूय पयशे व्हेल्ले, 2-3 फावटी व्हेल्ले। कॅन्सर जाला, चेडो बरें ना आनी जेन्ना हांव तेजे कडेन मागपाक गेलें तेन्ना म्हाका हो 35,000चो चॅक दिलो आनी हांवें तो बँकेन घातलो तेन्ना चॅक बाउन्स जालो। विणा नायकान म्हागे भांगर व्हेल्लें लग्ना म्हणून घालपाक भांगर व्हेल्लें। मागपाक गेल्यार आज दिता फाल्यां दिता करून 1.5 वरां जालें। विणा नायक म्हणटणे म्हाजे कडल्यान 1,34,000 व्हेल्ले। एक पावटी व्हेल्ले, चेडो बरें ना म्हणून प्रायवेट हॉस्पिटलान दवरलें जाल्यार आपल्याक तेका भायर काडपाक जायना आपल्या कडेन, तेन्ना आपल्याक कितें आसल्यार दी म्हणून आपूण तेका भायर काडटा म्हणून हॉस्पिटलांतल्यान। मागीर तेन्ना व्हेलें। मागीर परत आनी एक पावटी येयलें आनी म्हणपाक लागलें आपल्याक पणजी ऑफिसाक गव्हर्मेंट जॉबा आपूण लागता म्हणून। हे विणा नायक म्हणटा तें रिवणचें चेडूं, तें 10व्या क्लासीक फ्लॅटार रावता। तेणें आमचे कडल्यान म्हागेल्या घोवाक कामां लायता म्हणून सांगून पयशे व्हेल्ले। तशेंच म्हाजे नंडेचे कडल्यान तेणें लग्नाक वयता म्हणून सांगून भांगर व्हेलें। बायलेन विनू हे बायलेन लोकांचे भंगार आनी पयशे घेवन मिसएप्रोड केल्ले, ती बायलेक आमी अरेस्ट केल्या आनी तिणें आपणाचे बेल एप्लिकेशन मूव केल्लें, ते ऑनरेबल कोर्टान रिजेक्ट केलां। त्या खातीर आमी तिका कस्टडीत दवरलें आसा आनी तिचें इन्वेस्टिगेशन आमी चालू दवरला। घेऊ एक वेवसायीक विसव।